Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गांत का समय जिसो अर्गांत का समय अगलाप्त का समय जिसो अगलाप्त का समय आराधांत का समय जिसो आराधांत का समय अर्सितांत का समय जिसो अर्सितांत का समय Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. या संसारात आमकां सुटकेचें सुडवणेचें कसं नांव देवान दिल्लें तें नांव जेसू म्हणलें नांव. जर आमी वाचता जाल्यार धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत 10व्या अध्यायांत 30 आनी 8 वाक्यांत देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयी ती तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराचे पदवेकाल आसलेल्यांक बरें करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगता आसलो. ह्या जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता जाल्यार ह्या जेजूचेर आमी पातयेनी दवरता जाल्यार ह्या जेजूचेर वंदन आमची क्रिस्ती जिणी आमी बऱ्या तरान जियेता जाल्यार ह्या उतरा वरवीं ताच्या नांवान आमकांय सुटका मेळटा. आमकांय तो एक नवी जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक आमकां आदार दिता, कृपा दिता. तर आज आमी सगळीं सांगता मेळून ह्या जेजूच्या नांवाक आमी वाखन या, जेजूचें नांव आमी वर्ते म्हणून प्रसारया, देवाचें ह्या जेजूचें नांव आमी उखल दवरया आनी आमी आमच्या कटमाग बाचावी दिवचें नांव आनी आमकां ह्या संवसारी बाचावी दिवचें नांव तें जेजू म्हणलें नांव. ह्या जेजूच्या नांवाक आमी स्तुती करया, जेजूच्या नांवाक आमी अर्गां दिवया, ताची आमी महिमा वाखरया. चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय. चाहे तुमको दिल से गाए गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय. जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह. जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह. यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय. यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय. यीशु नाम यीशु नाम ओ बाबा यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय. यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय. जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह. जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह. यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय. यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय. यीशु नाम की जय. यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु
येशू नाम की जय. सगळ्यांचे तुझ्या नावाचेर विश्वास दवरल्यान तुवें नवे जिवीत दिताय. तुझ्या नावाचेर विश्वास दवरल्या हर एकल्यांक बरें करताय. तुझ्या नावार विश्वास दवरल्या हर एकल्यांक वायटा विघ्नांतल्यान तूं राखून व्हरताय. स्वामी जेजू तुझेर विश्वास दवरूंक तुझ्या उतराचेर आमी पातयेनी दवर जियोंक आनी तुझ्या उतरा प्रमाणें ह्या संवसारांत आमी जियोंक जाय आसली कृपा आदार तूं आमकां फावो कर जेजू. तुझें नांव व्हरतें नेव तुझें नांव व्हरतें आनी आमी तें सगळ्या जेजू तुज्या नांवा खातीर आमी वाखणी करता तुजी स्तुती करता तुका मेहरगन दिता तुझें नांव आमी वयर उबारता सगळ्या जेजू. यीशु नाम में मिलती है क्षमा. यीशु नाम में मिलती है कृपा. यीशु नाम में मिलती है कृपा. यीशु नाम में करना दुआ. यीशु नाम Let your anointing fall upon us, Lord. Lord Jesus, strengthen us, Lord Jesus. Lord Jesus, increase our faith level, Lord. Jesus, increase our anointing level, Lord. Oh, Lord Jesus. Holy Lord, the mighty God. जाऊं तुका घडी आणि घडी सर्व पदवी मान महिमा स्तुती आराधन अथानी सुदान सर्वता. तू आमचं रक्षक तू आमचं सद्बंदार तू आमचं बऱ्यांतलं बरं देव. शिष्यानी सांगलेली उतरां समया तुका सोन खंय आमी वसो कित्याक तुजे कडेन आसात सासनीक जिविताची उतरां. समया जेजू तुझे त्या नांव ते पवित्र तुझ्या नावान मनशाकुळाक सुटका. तुझ्या नावान सगळ्यांक सोडवण तुझ्या नावान सगळं संसार बरो जाता. तुझ्या नावान मात्र देवसार धांवतात वाईटाचे सत्य पळापळ घेतात. तुझ्या नावा मुखार खंयची कोणी सकत रावूंक शकना. समयाचे तुझ्या उतराक आमी मान दिता तुझ्या नावाक गौरव दिता. तुझे नाव आमी उंच उबारता. समया तुझ्या नावाक जावं दी महिमा तुझ्या नावाक जावं दी महिमा तुझ्या नावाक जावं दी महिमा. थँक यू जीसस.
थँक्यू जीसस, थँक्यू लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. आज आमी एक देवाचें उतार नियाळ करया. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं म्हूण सांगता. आमकां सगळ्यांक देवाचें भुरगें जावंकचे हक्क देवान दिला आनी आमकां ताणें दिल्ल्या त्या बावतिस्मा मार्फत आमकां देवाचें भुरगीं जावचे हक्क हर एकल्याक दिला. तर आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमचें जिवीत सर्गीचें ह्या संवसाराचें. देवाचें उतार आमी आयकून घेवया. माथेव एवांजेली 11वा अध्याय 11वें वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 11. सतत हांव तुमकां सांगता, मनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्नान जातर जो हांव प्रास व्हरतो दुसरो ना. तरी पूण सर्गींच्या राज्यांत कनिश्ट आसलेलो सयत ताचे प्रास व्हरतो. तर देवान कसले एक अवकाश देवान आमकां दिला. ह्या संवसारांत जल्म घेतल्या मनशां पैकी जो अमवतिस्त तितलो व्हरतो दुसरो कोणी ना म्हूण सांगता. पूण ह्या संवसारांत जो कोण सर्गींच्या जिविता खातीर जियेता आनी सर्गींच्या राजांत कोण रिकता तो त्या जुवांच्या प्रसी व्हरतो म्हूण सांगता. तर केदें व्हरतें भाग देवान म्हाका आनी तुमकां दिला. ह्या देवाच्या उतराचेर पातयेवन देवाचो आत्मो आमचे थंय आसा वय जाल्यार ह्या पवित्र पुस्तकांत आमी बरें वाचून तसो नियाळ करून आमी सर्गींच्या राजाक तयाराय करचें आनी सर्गींचे नागरीक जावंक आमकां आमी तयार करचें. देखून जुवांचें पयलें पत्र आमकां सांगता 2रो अध्याय 16 आनी 17 वाक्या. 1 John chapter 2 verse 16 and 17. संवसारांत आसलेले सगळे म्हणजे रक्तमासाचे वंदवण्यो. कित्याक आमी ह्या संवसारांत जल्मताना रक्तमासा वरवीं जियेता आनी जल्मता. देखून ह्या संवसाराच्यो वंदवण्यो आनी आमच्या दोळ्यांची पुसलावणी तसंच जिवनाची पोकळ दौलत हें सगळें बापातावन न्ही बगार संवसारांतावन येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून आमचे संवसारी जिवीत आनी संवसारी आशा आकांक्षा, संवसाराची ग्रेस्तगाय, संवसारांत आमी जमोवचो दुडू भांगार आनी आस्त बदीक हें सगळें संवसाराचें हें कितेंच सर्गींच्या राजाक रिगना. आनी हाचे वरवीं सर्गींच्या राजांत रिगोवंकी कश्टांचें म्हूण सांगता. देखून देवाचें उतर सांगता आमकां आमी संवसाराचें जिवीत ह्या संवसारांत जिवन आसां आनी सगळें हें दोळ्यांचेर पुसलोवणी आमकां मस्त जाणांक पळयल्लें जाय. खंयचेंय जाय तें खंयचें बऱ्याक पडटा की वायटाक पडटा म्हणून समजून आमकां ना. पूण सगळ्यो संवसारी वस्तू आमकां जाय. कितल्योय त्यो बऱ्याक पडच्यो आसूं की पुरो, तातूंत कितल्यो की खोट्यो आसूं की पुरो, वायटाक आमकां उरच्योय जावंक पुरो. म्हणून आमी सर्गींचे नागरीक जाल्ले वरवीं आमी ह्या संगतीक आमी आशेवूं नजो. देखून दोळ्यांची पुसलोवणी, रक्तमासाचे वंदवण्यो, कुडीक आमकां वंदवण्यो आसात. मस्त तरेचे टॅम्पटेशन आमच्या कुडीक येतात आनी जायते जाण टॅम्पटेशनाक कित्याक जल्म दितात आनी पातकांत जियेतात आनी वायटांत जियेतात. देवाच्या उतराची समजून ना, देवाचे उतर आमी वाचिना, देवाचे उतर आमी समजून काण घेना. कितलेशे जाण आमी मिसाक वेता. आमच्या कातोलीक पवित्र सभेंत हर एक दीस मिसाकाचे जायते जण आसात. हर एक दीस चोडी आयताराचे मात्र येतले जायते जण आसात. आयताराचे मिसा गेल्यार एका आयतारा 3 वाचपां आसतात आनी 3 वाचपां आमी आयकता आनी तसो विवारी आयकता. म्हणून त्या इगर्जेच्या भायर येता आसतना आमकां एक्की देवाचें उतार उडास आसना. पाद्र्यापान काले काणी सांगली पळय ती मात्र आमकां उडास आसता. दुसरे सांगता आमकां उडास नात. कित्याक अशें जाता तर आमचें जिवीत सर्गींचें गे हें संवसाराचें. जर सर्गींचें जाल्लें जाल्यार तें देवाचें उतार आमी नियाळ करता तें आमच्या जिवितांत उरतें, मतींत उरतें, तें खसतें. आनी पळया एका वर्साक 52 आयतार आसात. 52 आयतार आसात. 52 आयतारांनी मात्र आयताराचे मात्र मिसाक गेल्याचे विशय सांगचे हांवें. तर 3 वाचपां म्हणटा आसतना
साधारण 156 वाचपां आमी वर्साक आयकता. 156 आनी 156 वाचपांनी कितलेंगी वर्ड ऑफ गॉड कितलेंगी वर्स आमी आयकता. पूण वर्साच्या अखेर जाताना पळया, एक देवाचे अवतार म्हणी आमच्या मतींत आसा गे, काळजांत आसा गे. तर आतां वर्साक 156 वाचपां आमी वाचून आतां तुमची वर्सां लेख गेला आनी कितलीं वर्सां आमी क्रिस्तांव जावन मिसेच्या बलिदानान भाग घेवन देवाचे उतार आयकून आज आमचें थंय उरलें कांय एक उतार आसा की ना गे. हे विशय असले क्रिस्तांवपण जियेल्यार, असले क्रिस्तांव जिणी आमी जियेल्यार आमी खंयचे नागरीक जाता, सर्गीचे की संवसाराचे. देखून हांगा आमकां सांगता देवाचे उतार, स्त्रियेतावन जल्मलो मनीस आनी देवातावन जल्मलो मनीस दोन संगती आमी करयेत. देखून जुवांवच्या वांजेलांत 3 अध्यायांत 5 ते 6 वाक्यां, जॉन चॅप्टर 3 वर्स 5 and 6 थंय जेजू सांगता, हाचे विशयी तापावत सांगता पळया. सतस हांव तुका सांगता, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्या करीत कोणूच देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक शकचो ना. ही उतरां निकोदेमाक सांगता. आनी निकोदेम व्हडलो शिकोवंदार इज्रायलांत. आनी तो दिसाक जेजू कडच्यान येताना ताका उणेपण जायत कोणना, कित्याक तो व्हडलो अधिकारी तो. आनी ताणें जेजू कडच्यान येताना कोणी पळयत जाल्यार देखून तो भियान राती येता, काळोखांतल्यान येता जेजूक मेळोवंक. पूण जेजू कडेन विचारलेले आन्सर जेजूच्या म्हणटा आसतना केदो व्हडलो शिकोवंदार ताका जेजू सांगता, तुवें परत्यान जल्मल्या करीत तूं देवाच्या राजांत रिगोचो नाय. देखून तो सवाल विचारता, हांवें कशें आनी रिगचें? हांव येदो व्हड जाला, ताचें संवसारी चिंताप, देवाचें सर्गीचें चिंताप. देखून ह्या संवसारान जेजून कितें उलयलें जाल्यार, वर्ड ऑफ गॉड कितें आसा जाल्यार तें आमच्या आत्म्या विशयेन खंत करून उलयता जेजू, कुडी विशयेन न्हय. ही कूड आज आसा फाल्यां नास जाता, पूण आमचो आत्मो सस्नाक जियेता, सस्नाक देवा सांगत आसता. देखून हें चिंतिचें आमी पयले सुवातेर. आनी देवाच्या राजांत रिगोंक जाल्यार आमी परत्यान जल्मचे, परत्यान जल्मवचे म्हळ्या खातीर देखून ते सांगता पळया, रक्तमासातावन जल्मता ते रक्तमासत, रक्तमासातावन आमी रक्तमासातावन जल्मले आमी रक्तमासत. पूण आत्म्यातावन जल्मता तो आत्मीक स्वरुपाचे, आत्मीक तरान जल्मता. म्हळ्यार आमकां एक दृढीकरणाचो सक्रामेंत दितात, क्रिज्म म्हणटा ताका. आनी तो आमकां ह्या जाकांनी दिवचो न्ही. आमचो वडील बिस्पूत देता ताका, कित्याक म्हळ्यार तो व्हरतो सक्रामेंत. पूण आमी कोणी क्रिस्तांवांनी हो येदो व्हडलो सक्रामेंत म्हणून कोणी मानून घेनात. क्रिज्म जालो, क्रिज्म म्हळ्यार कालें, दृढीकरण म्हळ्यार कालें पवित्र आत्म्यान जल्मोवचें. तेदो म्हणसर आमचें संवसारी जिवीत, कित्याक आमकां क्रिस्म म्हणसर आमकां करेक्ट समजून येवना, आमी सारके भुरगेपणाच्या मोतीर आसता. देखून आमकां क्रिज्म इल्लो व्हड जाल्या उपरांत 18 वर्सां उपरांत चड जावन दिवचो. आनी ते दाळा आमकां परत्यान जल्मोवचें, कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान जल्मोवचें. देखून पवित्र आत्म्यान जल्मल्ले कितले जाण आज पवित्र आत्मा मारिफात जियेतात. 100 जाणांक क्रिज्म मेळ्ळ्यार तातूंत एकलोय पवित्र आत्म्या वरवीं जियोवचो म्हाका दिसना. कांय 1000 लोकांत कांय एकलो आसा कोण ना काय. देखून ह्यो संगती आमी समजून काडयेचे. आमी क्रिज्म जोडता दृढीकरणाचो सक्रामेंत हें जावन आसा पवित्र आत्म्यान जल्मोवचें. कित्याक आमकां ताच्या पयलें पवित्र स्थानान आमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळा, पूण आमकां ते जालो समजून येना, आमकां कळीत ना. देखून हाचे विशयेंत बरी दोतोन आमकां मेळटा आनी ताचे उपरांत आमकां दृढीकरणाचो सक्रामेंत मेळटा. आनी तो दृढीकरणाचो सक्रामेंत मेळच्या पयल्यांत बेस्पुतांनी सवालां हें घालता भुरग्यांक सांगता, कितली दोतोन शिकल्यात गी म्हणून. पूण थंय आमी जाप दिता जावंक पुरो, पूण तें दृढीकरणाचो सक्रामेंत ते दीस कान गेल्लो ते दीस ताकेर जाता. ताचे उपरांत खंयचेय आमच्या जिवितांत त्या पवित्र आत्म्याची कामां चलना. देखून आमी तवळ रेतिऱ्यांक वचून तवळ आराधनाक वचून ह्या पवित्र आत्म्याक जीव धरीत आमचे थंय
जर आमचे थंय पवित्र आत्मो जीव ना जाल्यार आमी संवसाराचे नागरीक जाता सर्गींचे नागरीक जावंक साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार सर्गींचे नागरीक आमी जायचे जाल्यार पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा आनी पवित्र आत्मान आमकां चलयचे आनी ताच्या प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या उपदेशा प्रमाणे तो मात्र आमकां चलोवंक शकता. कित्याक आमची कूड आमी सांगले बरी आयकना एक एक पाटी आमच्या हातोटीन ना. देखून ते पवित्र आत्म्याच्या हातोटीन आसल्यार आमची कूड देवान सांगले बरें आयकोंक जाता. देखून सुवांच्या वांचेलान पयलो अध्याय 12वें वाक्य सांगता जॉन चॅप्टर 1:12 पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक कोण पळय जेजूक स्विकार करता सोडवणदार म्हणून वळखून कान घेता आनी पवित्र आत्म्याची मजत मागता तो मनीस आपल्या नांवाचेर जेजूच्या नांवाचेर कोण विश्वास दवरतात तांकां देवाचें भुरगीं जावचें हक्क दिला. जो कोण देवाक पातयेना जेजूचेर विश्वास दवरना ह्या पवित्र आत्म्याची मजत मागना ह्या पवित्र आत्म्या कडेन मागना ह्या संवसाराची तो जिणी जियेता ताणें देवाच्या भुरगो जावचें कशें. देवाच्या भुरगो जावचें हक्क केदाळ दिता देव आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक जेजूक कोण सोडवणदार आनी रक्षक म्हणून स्विकार करता त्या समेस्तांक आनी ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाचें भुरगीं जावचें हक्क दिता. देखून आमचो विश्वास जेजूच्या नांवाचेर आसचे जेजूच्या उतराचेर आसचे. देखून आमचें मायंड डायवर्ट जावन थंय हांगा व्हरून वचून विश्वास दवरचो न्ही खंयच्याय वयर पूण आमचो विश्वास जेजूचेर जायचे. एफेसकारांचें पत्र सांगता पयलो अध्याय 5वें वाक्य एफेसियन चॅप्टर 1:5 आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा बसोत ताणें आमकां जेजू क्रिस्ता थंय आपणाची भुरगीं जायचे पयलेंच नेमल्यांत. कोणाक नेमला जो कोण पवित्र आत्म्या वरवीं जियेता आनी जो कोण देवाचे भुरगीं जावंक अपेक्षिता त्या मनशाक ताचे चिंतप मागीर कशें जातालें म्हण देवाक पयलेंत गोत्ता. देखून आमकां आवयच्या गर्भांत आमकां घालच्या पयलेंत ताणें आमकां नेमक केला. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. जेजू क्रिस्ता थंय आपणाची भुरगीं जावची जायशी पयलेंच नेमल्यात ताची खुशी आनी ताची अपेक्षा तशी आसली. देखून कोण पळय आवयच्या गर्भांतावन जल्माता ताणें पवित्र आत्म्या मारिफात प्रत्येक आन्यपटी जल्मोन त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन देवा सांगता जिवन देवाचे उपदेश पाळून सर्गींचे नागरीक जावचे गरजेचे आनी आका देवान म्हाका आनी तुका आपोवणें दिलां. पूण आमी संवसाराचे नागरीक जावन संवसारी जिवीत आमी जिवन आसोन जाल्यार देवा विशयान आमकां कांय पडोवन गेल्लें ना. देवाचें उतर एका कोणशाक गेलां जायत्यांच्या घराक आली बायबल वयर आल्तारीचेर दवरून दोन वाती मात्र पेटयल्या शिवाय तो बायबल करनासतना खंयचो थेंब जालो की कोणाक गोतू. आनी सर जावन आमच्या घरांनी अशें आली ती आयची सुवार्ता मात्र वाचून एक देवाचें उतर नियाळ करचो सोडून दुसरें देवाचें उतर केदाळा वाचचें आमी. तर आमच्या जिवितांत जल्मोन कितली प्रायज जाली जर एक पोटी तरी तें बायबल वाचून आमी काडना जाल्यार कितें फायदो क्रिस्तांवपणाक अर्थ आसा गे. देखून आमी चड आनी चड देवाचें उतर वाचिचें हर एकल्यान वाचिचें हर एकल्याक गरज आसा देवाच्या उतराची. देखून आमकां रोमकाराचें पत्र सांगता 8 अध्याय 15वें वाक्य रोमन्स चॅप्टर 8:15 कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भियाभरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. जर आमचें थंय पवित्र आत्मा आसा जाल्यार आमी भियान वगे बसना भितर बसना. जर आमकां खंयच्याक गुलामपण जायना. थोडे सोरो पिवन आसात ते सोऱ्याचे गुलाम जाल्यात थोडे वायट सवयीचे गुलाम जाल्यात थोडे एडल्टरी या सेक्शुअल डिझायर्स हाचे गुलाम जाल्यात. हे पुरो संगती आमी खंयचे वस्तू थोडे रागाक गुलाम जाल्यात. जें कितें आसा पळय हे पुरो सैतानाची फळां गलतकारांचें पत्र तुमी वाचल्यार 5वो अध्याय 19व्या वाक्यांतल्यान 20 आनी 1 वाक्यां ही जावन आसात डुप्लिकेट क्रिश्चानिटी म्हणून सांगता ताका. म्हळ्यार क्रिस्तांवपणाची पोकळ दौलत तांचे तें आसता राग मोसोर हगे जिद्द स्वार्थ मानभेद तंड पोजडेपण बेबदेपण पाणोत्सव इत्यादी. असल्या संगतींक कोण जियेतात ती देवाच्या राजा खातीर न्ही बगार संवसारी राजा खातीर जियेतात. देखून हें पुरा देवाच्या उतरा प्रकार आमकां कळटा ही जावन आसा सैतानाची फळां आनी ही आसले मनीस ते देवाच्या राजाची भुरगीं जावंक साधना आनी तांकां देवान दिल्ले हक्क ताणें होगडायला. तितलेंच देव ताचे हक्क बिलकूल काडिना पूण आमी होगडावचे.
आमी होगडावचे ते आमच्या पातका वरवीं आमच्या वायट सवयां वरवीं ते आमी होगडावचे देखून थंय देवाचे उतर सांगता बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता जर पवित्र आत्मा आमी घेतला क्रिस्माद्वारी तो पवित्र आत्म्याक आमी जिवाळ दवरला जाल्यार तो पवित्र आत्मा आमकां आदल्या म्हळ्यार आमच्या जिविताच्या पोरणे जिवीत आसा मेळ्ळें जिवीत जावंक पुरो खोटें जिवंक पुरो वायट सवय जावंक पुरो ह्या गुलामपणांतल्यान आमकां तो भायर काडटा आनी एक नवें जिवीत म्हळ्यार भियाबरीत जिवनांतल्यान आमकां भायर काडन त्या गुलामपणांतल्यान आमकां भायर काडन तो आमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बोळान देवाक अब्बा म्हणून बापा म्हणून उलो कर मारीशें करता देखून जायत्या जाणांक आज आमकां बापा म्हणून उलो करचें तसलें एक पाटी बें दिसता आमी कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मा कितल्या मापान आमचें थंय आसा म्हणून थंय आमकां कळटा देखून आमी समजून काणगेचे देवा तावन जल्मल्लो ह्यो संगती सगळे इन्कार करता संवसाराचें पोकळपण इन्कार करता दोळ्यांची पुसलावणी इन्कार करता आनी रक्तमासाचे वंदुण्यो पयस करता देवा तावन जल्मल्लो आनी संवसारी जल्मल्लो संवसारी विशयंत मात्र तो चिंता आपूण कशें ग्रेस्तकाय जोडची कशें आमी व्हड जावचें कशें करोडपती जावचें ह्या विशयान मात्र तांचे चिंता पाठयतात देखून आमी सर्गींचे नागरीक आमी संवसाराचे नागरीक न्हय सर्गींचे जिवीत ससनाचें जिवीत संवसाराचें जिवीत तात्कालीक जिवीत थोडो तेंप मात्र आमी ह्या संवसारांत जियेता एक दीस आमकां ह्या संवसारांतल्यान वचोंकूच आसा मागीरचें जिवीत आमी चिंतिना मेल्लो गेलो मेल्लो बरो जालो म्हणून खंडीत मेल्लो बरो कित्याक ह्या संवसाराच्या खोटेपणांतलो तो सुटलो पूण आनीक ताचें मुखलें कितें जिवीत आसा तें आमी चिंतून पळयचें देखून ह्या संवसारान आमकां देवान धाडलां जाल्यार आमकां संवसारी जिवीत जिवंक धाडूना बगर सर्गींचें जिवीत जिवंक धाडलां हें प्रामुख्यात आमी काणगेचें आनी ह्या खातीर आमी वावर करीचे ह्या खातीर आमी जियेचें देखून आमचें जिवीत कसलें म्हण चिंतून पळया आनी संवसाराची जिवीत आमी आखेर करया आनी सर्गींच्या राजा खातीर आनी सर्गींच्या जिविता खातीर आमी वावर करया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जुवांचें पद जुवांच्या वांजेलांत 3रो अध्याय 11 आनी 12 वाक्यां जॉन चॅप्टर 3 वर्स 11 and 12 जें कितें आमी जाणा आसा तें आमी उलयता आनी जें कितें आमी पळयलां त्या विशयांत आमी साक्ष दिता तरी पूण आमी दिता ती साक्ष स्विकार करूंक मात्र तुमी तयार नात म्हळ्यार जेजूक स्विकार करूंक मात्र आमी तयार ना जेजून सांगलेलीं उतरां आमी स्विकार करूंक तयार ना एके दाळ तें स्विकार केल्यार आमची जिणी बदलीचें पडटा न्ही संवसारान आमकां गम्मतां मारूंक जायनात पूण जेजू सांगता जिवन पळया ह्या संवसाराच्या जिविताच्या की वर्ती खुशालकाय व्हडलें बरेंपण देव आमकां दिता देखून आमी संवसारी संगती विशयंत जेजू उलयतना ताका आमी सतमना तर सर्गींच्या संगती विशयान तो उलयतना आमी कशें ताका सतमनचें देखून जुदेवानी फरिसेवानी सदुसेवानी एंत केलें तांणी जेजूक सतमना देखून आज आमी समजून काण घेवया कोरिंथकाराचें पयलें पत्र आमकां सांगता सा पावल 2ऱ्या अध्यायांत 12 आनी 12 तावन 14 वाक्यां 1 Corinthians chapter 2 verse 12 to 14 आमी घेतला तो पवित्र आत्मा संवसार असो न्हय जें कितें आमी क्रिस्मतावन घेतलेलो पवित्र आत्मा तो संवसार असो न्हय बगार देवातावन आमी जोडलेलो तो देवातावन आमकां दिल्लो देवान आमकां मागलें ताचे वरवीं आमचे वयर घेतलेल्या ओतलेल्या देण्याची ताणें देवान आमकां पवित्र आत्मा दितना ताची देणी दिल्यात ती धाराळ मापान आमचे वयर ओतल्यांत आनी देण्याची वळख करूंक आमी शकता आत्मीक संगतीचो विवार आत्मीक उतरांनी दिता आत्मीक संगतीचे विशय मात्र आमी आत्मीक तरान उलोवंक जाता आनी पूण आमी उलयता ती उतरां मनशाच्या जानवायन मिणलेलीं न्हय जें कितें देवाचें उतर तें मनशाच्या जानवायन बरयल्लें न्ही तें ह्या शायेन ह्या पेन्नान बरयल्लें न्ही तें पवित्र आत्म्यान बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक पवित्र आत्म्यान बरयल्लें आनी तें पुस्तक आमी वाचतना तो पवित्र आत्मा आमचें तें अभिशेक जाता आनी त्या उतरांची समजुनी आमकां दिता देखून आत्मीक संगतीचो विवार आत्मीक उतरांनी आमी दिवंक शकता म्हणटा पूण आमी उलयता ती उतरां मनशाच्या जानवायन मिणलेलीं न्हय बगार देवाच्या प्रेरक आत्म्यान शिकयलेलीं तसलीं पूण आपल्या सैमा प्रमाणे जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यातावन येता त्यो संगती मानून घेना
जो कोण संवसारी जिवीत जियेता तो सर्गींच्यो संगती मानून घेना, ताका सर्गींच्यो संगती समजूंक की समजनात त्यो आमकां नाकाय म्हण दिसतात. देखून आमी हें गरजेचें, आमी संवसारी संगती समजूंच्या की चड सर्गींच्यो संगती आमी समजूंक जाय म्हणून जेजूची आशा. देखून देवाच्या प्रेरक आत्म्यांतल्यान येता त्यो संगती मानून घेना तो. देखून ताका त्यो एक पिशेपणचें दिसता. आत्मीक दृश्टीन वारोवन पळोवची गरज देखून ताचे वरवीं त्यो आटापंक जायना. आत्मीक संगती आमकां कळचे जाल्यार पवित्र आत्म्याची मजत आमकां जाय. पवित्र आत्मा मात्र आमकां ह्या पवित्र पुस्तकाची समजणी दिवंक शकता. पवित्र आत्मा मात्र आमकां नव्यो नव्यो शक्ती आमकां उगडापे करूंक शकता. देखून जेजून सांगलेलीं उतरां आसात खंडी जावन, तुमी म्हजे कडेन मागा आनी हांव तुमकां पवित्र आत्मा दितलो आनी तो ह्या संवसारी जें कितें हांवें तुमकां शिकयलां तें सगळें तुमच्या उडासा काडटलो. देखून आमी एकच एक उतार आमकां समजूनी दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून आमी ह्या संवसारांत सर्गींचें राज जिवंक देवान आमकां आपोवणें दिलां. संवसारी जिवीत जिवंक न्हय, पूण सर्गींचें जिवीत तूं संवसारांत जियेतना संवसारी जिवीत बरें जिवंक तुका जाता आनी देव तुका जाय जाल्ल्या हर एका तुज्या गरजांनी तो तुका उदारपणी पावता. देखून आज आमी सोम्या कडेन मागया आमकांय त्याची खरी वळख मेळशें त्या पवित्र आत्म्याक आमचे वयर पाठय आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमी जेजूक प्रत्येक जावन उलो मारूंक सोमी आनी सडवंदार आनी रक्षक म्हणले उतार उलो मारूंक जाय आसले कृपा आदार आतां आमी मागया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर एक घडी भर आमचे दोळे धांपया, आमी जेजू कडेन मागया. सोमी हांव जेजू आमचेर तुजो पवित्र आत्मा वत आनी ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं ह्या पवित्र पुस्तकाची सदां आमकां तूं शिकय. आमचें जिवीत संवसारीचें न्हय बगार सर्गींचें आनी तें सर्गींचें जिवीत ह्या संवसारांत आमी बऱ्या तरान जिवंक आनी तुजे सांगता जिवंक. तुज्या उतरांची समजणी आमकां दी, तुज्या उतरांची सदां आमी कळोवंक. कित्याक तुजें उतर सांगता जुवांच्या वंजेलांत 8व्या अध्यायान 30 आनी 2 वाक्यान सत तुमी जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले. देखून देवाचें उतार मात्र आमकां सुटका दिता. समी जेजू तुजें उतार मात्र आमकां सुटका दिता. त्या उतरा प्रमाणे आमची सुटका जावं दी, आमकां सोडवण मेळोवन दी आनी ह्या संवसाराच्या आशा आकांक्षेक आमी लब्ध नासतना, दोळ्यांच्या पुसलवणेक आमी लब्ध नासतना आनी रक्तमासाचे वंदोनी आमी पयस करन तुजे सांगता जिवंक जाय आसली कृपा आदार त्या पवित्र आत्म्या मार्फत आमकां फावो कर म्हूण मागता. हे आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.